मुक्ती मेळ्ळ्यार 60 वर्सां आमकां भरता आनी आज सगळ्यांक खबर आसा आमी व्हडले प्रमाणान सेलिब्रेशन करपा जाय आनी तेका लागून हो दीस मनोवपा खातीर आमी व्हडले प्रमाणान हो दीस मनोवपा खातीर आमचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आनी तेजी घरकान आज चीफ गेस्ट म्हणून पणजे एक फंक्शना येता। आता दनपारां म्हाका एअरपोर्टार तेका रिसीव करपा वचपा जाय। तो कितें येता कित्याक हो एक गोंयचो व्हडलो दीस जावन आसा आनी आमी खऱ्या अर्थान सेलिब्रेट गोंयकारांनी करपा जाय। कित्याक सेलिब्रेट करपा जाय आमी सगळे जाण जाणा आमकां मुक्ती मेळपा खातीर आमचे जे फ्रीडम फायटर आसा कितली तेणी लढाई केली, कितले त्याग करचे पडले। आमी गोडी हे यंग जनरेशन जे आमी म्हणटा पीपल हू आर बॉर्न आफ्टर लिबरेशन तेंकां एक एकदा म्हायती आसना आनी एक एकदा तेंकां जाणवाय ना। तेणी सगळे विसरून आपले सगळे लॉस करून फक्त देशाचे हिता खातीर आमचे गोंय आमचे भारत देशाचो एक पार्ट जावचो म्हणून खूब त्याग केले आनी तेका लागून आज आमी 60 इयर्स सेलिब्रेट करता। आमी आज कितें पळयता आमचे थोडे जे लोक आसा जाणार आहा ते नेणार जाता आनी गोडी आमचे थोडे यंग जनरेशन हांवें म्हणलां तेंकां खबर ना कित्याक त्याग कितें जाल्ले, फ्रीडम फायटरां लोकांनी कशें बलिदान केले आनी कितले त्रास आमचे लोकांनी भोगले ते म्हणून एक एकदा आमी इग्नोर करता आनी आमी मनां सारकी ल्हान करता आनी आमी म्हणटा एक व्हडलो दर्यो आसता। आमचो भारत देश म्हणल्यार दर्यो, सगळे हिंसाचे लोक आसा, तरेतरेचे आमचे भाग आसा, लँग्वेजीस आसा, कल्चर आसा, अनेक वस्तू आमच्यो डिफरंट आसा। तरी आसतना आमी म्हणटा आमची एकता आसा, युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणून ह्या देशाक आख्खे जगाक आमी मानता, आख्खे लोक मानता आनी संवसार मानता आमकां।